सगळ्या ग्रामस्थांचे आशीर्वाद आणि त्यांचे पाठबळ जर आमकां वेळोवेळी मेळत रावले जाल्यार ही उर्वरीत जी कामां आसा ती वेगवेगळी आसो पण ती सगळी पूर्ण करपाक लागून आमी यशस्वी जातले। हो शाळेचो जो संकुल आसा हो बऱ्यापैकी एक ग्रावंड तेन्ना आमचे स्वर्गीय अनंत विष्णू शेट यांच्यानी आपल्या वेळाचेर कंप्लीट केल्लो, पण गोवा डायरेक्टर ऑफ स्पोर्ट्स अँड यूथ अफेअर यांच्या कडेन दिल्लो हो स्पोर्ट्स ग्रावंड ह्या डिपार्टमेंटाचे कांय तरी दुर्लक्ष जावन त्या ग्रावंडाचे काम पेंडींग आसा आनी हे जर आमकां परत जर प्रफुल्लीत करतलो हो जर ग्रावंड जाल्यार ह्या कामां खातीर जो आमी प्रयत्न केल्ले आसा की डायरेक्टर ऑफ स्पोर्ट्स आनी यूथ अफेअर हेंच्या कडसून हांगासर एक बरो ग्रावंडमॅन जायो आनी ते उदक शिंपोवन हे हरयाळी जी हांगासर परत तयार करपाक जाय आनी तेच्या नंतरूच परत ह्या ग्रावंडाक परत बरें स्वरूप येतलें अशा तरेच्या कामाचो प्रयत्न आमच्या मार्फत चालू आसा। ह्या ग्रामस्थांक हांव एक विनंती करपाक सोदतां, जशें शंकर सरान सांगलें ग्रामस्थांचो जर सहकार्य आसलें जाल्यार खंयचेंय कठीण आसलेलें काम सुद्दां सोंपें जाता। अशेंच तरेचें सहकार्य तुमी सगळ्यांनी दिवचें जेणे करून तुमच्या भागांतली ही उरलेली कामां आसा ती पूर्ण करूंक शकतले आमी आनी ती योग्य त्या वेळार पूर्ण करूंक शकतले इतलें तुमकां सगळ्यांक सांगूंक सोदता। सगळ्यांचा तुमचो आशिर्वाद ह्या पक्षाचेर सदैव लाभत रावचो अशी तुमच्या कडेन विनंती करता।